मला दी मौल्य तुमकां स्वागत आनी पावटी. ह्या संवसारांत आजकाल कितें घडटा म्हण सांगल्यार बरें करतल्याक बरें करूंक अवकाश दिनात, बरें करतल्याक उपाद्र करतात आनी सांगातास खोटें मुंदर समज येता. फटकेरपण आज राजवडीकी चलयता आनी जरी तर आज भोंवतणी आमी पळयलें जाल्यार खंडीत जावनी कितें चलता अन्याय अनित फटकेरपण. कायदे कानुना कोणाके नाकात, कायदे मोडचे आनी कायद्याक फटी लावन ते सत करचे आनी तांकां जाय जाल्यार तांणी आज संवसार चलोवन व्हरचो. आनी हेंच आज देवाच्या उतरान आमी नियाळ करता. आनी जरी तर तूं बरें करताय, तुका बरें करूं मोन आसा, पयल्या सुवातेर तुवें जेवची उतरां मनांत दवरी जाय. तूं बरें करता आसतना तुका कोण बरें करता ताका बरें करनाका, कोण तुका बरें करना ताका कर. तुका कोण बरें करता ताका बरें करूं नाका, पूण कोण तुका बरें करना ताका बरें करूं वच पयल्या सुवातेर. दुसरें, बऱ्याक बरेंच केलें जाल्यार तुका कितें फायदो, तुका कितें फायदो. देखून तुका बरें करनातल्याक बरें करता आसतना खंडी जावन कितेंच तुका फायदो आशे नाका. कित्याक म्हण सांगल्यार जें तूं हेरांनी तुका करी जाय म्हण आशेताय तें तूं हेरांक करूंक प्रयत्न कर. आज देवाचें उतर इतलेंच आमकां म्हणटा. पयल्या वाचपांत न्याय नीत ह्या संवसाराक करतल्याक ताका कस सोंसूंक पडटात. पूण तो चिंता आपूण न्याय करता म्हणून, पूण देवाच्या उतरा प्रमाणे न्याय आसा की, देवाच्या कायद्या प्रमाणे न्याय करता की तो, वा आपणाक जाय जाल्यार तें न्याय म्हूण चिंता. आपणे जे ग्रुपान आपले सांगातांनी सांगिल्लें तें सारकें म्हणून तो चिंता. खंडीत जावनी कोणाक एक टिकेट दिवंक जायना, कोणाच्यांनी ही टिकेट काडून घे आनी सरकार वच म्हूण सांगून ताचे साल्वसां खातीर ताणें वावरी जाय. आनी कशें लाजरस आनी ग्रेस मनीस दोगी जाण सांगाता मेले. ग्रेस मनशा पुरलो, पूण लाजरसा सर्गी वैभवान आंजन उबार मेलो. आनी थंयसर आब्राम बापा लागीं ग्रेस मनीस मागता, संवसाराक धाड आब्राम बापा, थोड्यांक तरी तुमच्या मदले सर्गा वयर आशिल्ले ते म्हज्या भावाक वचून सांगून दी, म्हाका इतले भाव आसात तांकां वचून कळोवन दीत हांगा कसली परिस्थिती आसा ती अन्याय अनीत गंमत मारून संवसारान जाय जाल्यार जियेल्ल्या कसली परिस्थिती आसा हांगासर ती एकामेकाक सांगून दीत. पूण आब्राम बाप म्हणटा, पुता म्हज्या संवसार आसा तुवें सगळें गंमत मारले आनी तुजे भावय तुजे मोगाची मनशां तेंच करीत आसात. तांकां मेल्ल्यांतलो पुनर्जीवन जालो ताचे मदीं वसात जाल्यार तेय जिवीत बदलचे नात, तेय जिवीत बदलचे नात. देखून आज कोणाकी कोणें करेक्शन करून वचो, कोणाक कितें कांय सांगून वचो, राग येता, मागीर झूज मांडटात, विरोध करतात, खोटेपणां करतात, जीव समेत काडूंक मुखार सरचे जायते आमचे मदें हे आमी पळोवन आसा, वाचून आसा, घडी देखून आसा. देखून मोगाचें न्हू आज पयल्या वाचपांत संदेश कितें सांगल्यार बरें करतल्याक कशें वायट करचें, कशें धांवडोवचें, कशें ताचें नांव पिड्यार करचें, कशें ताका अपमान करचो आनी कशें ताका अवमर्यादेन भरून ताका बरें करनाक बरी करना, कशें तरी ताका आमी ताचो नाश करूंक प्रयत्न करीत जाय आनी ताचें कशें नाश जाता पळयता म्हणसर आमी जिवंत उरत जाय. हें चिंतप मनशां तें आसा आनी तेंचो आज पयल्या वाचपांत आमकां आयकूंक मेळटा. देखून खंडीत जावन तूं बरें करता, देखून कांयच आशा नाका, फकत बरें करीत वच. आदी म्हाका रस्त्यार लायट्स नासले, दिवे आसले आनी थंयसर एक व्यक्ती एक दिवो, दुसरो दिवो, तिसरो दिवो, पांचवो दिवो पेटयते वयतले आनी वाट चलोवन मनशां वयतलीं. त्याच रितीन बरें करीत वच, उजवाडाक उजवाड कुडशीत वच. कित्याक बर्निंग कॅन्डल लायट्स आनी द लुजस नात ती जळती वात दुसऱ्या पालवाल्या वाती पेटय जाल्यार आपण कांयच उणें करना, बदलाक उजवाड चडयता. त्याच रितीन बरें करीत वच. ताणें तुका कितें करचें म्हणून चिंतनाका, पूण कोणाची तुका फारीक करूंक जायना. तसल्या मनशांक विंचोवणी कर आनी तांकां बरें करीत वच. तांचे विशयांत उलय, तांकां तूं आदार दी, तांकां तूं सहकार दी आनी हाचे वरवीं
खंडीत जावन देवाक तूं मान जातले आनी देव तुका सांगात दितलो. मागीर कोणें तुका खोटेपण केला तांची तांकां लज दिसतली. कोणें तुका खोटेपण केला तांची ताका लज दिसतली. कित्याक आमी चिंतलें ताका देवान सांडला ताणें सांगिल्लें सारकें न्हय, खंयचेय आमी मानून काडूचे न्हय, ताका विरोध करचो. पूण तांकां देवान सहकार दिता आसतना, देव ताचे कुमके घेता आसतना ताजे विरोध केले, लजेर पडटले आनी तेच म्हणटले ओ आमी चुकल्या, आतां आमची गत असली जावंक पावली, आमी अन्याय केले, आतां आमी फटवल्या, आमी फटकेर जाल्या आनी आमचो नाश सामको आतां लागीं पावला. ताका देवान बचाव केलो. देखून जेजू आमकां म्हणटा, म्हज्यान जेजू आमकां म्हणटा, ह्या संवसारांत तुमचे दिरवे पुजे नाकात, सर्गार आजून तुमी पुजयात, सर्गार आजून तुमी पुजयात, थंयसर तुमकां सगळें मेळटलें. ह्या संवसारांत थोडे दीस, 4 दीस संवसार, 3 दीस संपले, आतां उरला 1 दीस. आनी आयच्या दिसा जरी तर आमी कितें बरें करूंक जाता करया आनी न्याय दिवंक जाता न्याय करया, पूण कितेंच फाटीं आसूंचें ना. कित्याक जें कितें म्हज्या लागीं आसा, आमच्या लागीं आसा तें देवान दिल्लें, ताका आमी फाटीं दिवया. हातान ताका दिवंक जायना, भरून ताका दिवंक जायना, पूण आमच्या पेल्याक सेवा दिल्या वरवीं आमी खंडीत जायतें बरेंपण करूंक जाता असलें मन देवान आमकां सक्टान दिलां. देखून आमी नवी मनशां जावया आनी नवी मनशां जाल्ल्या वरवीं आमी जेजूच्या ह्या खरेजमेच्या काळार वांटो घेता आसतना उडास दवरया. बरें करचें स्टॉप करचें नाका, बरें करचें बरें करीत या आनी बरें करतल्याक मस्त आयकूंक मेळटा. आनी जेजू म्हणटा, म्हाका ह्या रितीन घडलें जाल्यार तुमकां कितें घडचें ना, म्हाका ह्या रितीन घडलें जाल्यार तुमकां कितें घडचें ना. आनी की घडटलें खंडीत जावनी जेजूच्या पाटलादाराक जेजून म्हळां, तुजो कुरीस खाणगे ये, बरें करीत वच, तुजो कुरीस खाणगे म्हज्या फाटल्यान ये. आमी आज जेजू कारगां दिवया, संतोश पावया. कित्याक हो जावन आसा काळ जेजूच्या सांगाता, ताच्या कश्टांत आमी वांटो घेता आनी ताणें उपास करता आसतना ताच्या सांगात आमचो वेळ सारचो. आनी वेळ सारता आसतना तोच आमकां आशिर्वाद कृपेन भरता. तितलेंच न्हय, तोच आमकां घटाय दिता, बळ दिता, बरें करीत वच. हांवें बरें केलें, म्हाका हें सर घडलें, पूण तुवें बरें करीत वच, तुकाय घडटलें. कित्याक तुजी जिणी जावन आसा म्हजे जिणें बरी आनी तुजो कुरीस खाणगे म्हज्या जिणें बरी. तुजो पाटला करून तुका कशी व्हरनाय, तूं सर्गीच्या राजाक भितर सरूंक फावो न्हय. जरी तर तुज्या पेल्याचो चड कर, तुज्या आवय बापायचो, भाव भयणीचो, व्हडांचो ल्हानांचो तूं चड मोग करता म्हज्यान की तूं सर्गीच्या राजाक ना फावो. देखून आज आमकांच आमी विचारया, आमकांच विचारया, हांव कोणाच्या बियान सत उलोवंक फाटीं सरतां गी, न्यायनीत करूंक फाटीं सरतां गी, हेरांक बरें करूंक फाटीं सरतां गी, खावूंक जेतां गी. देवाचो मोग म्हज्या काळजांत आसा जाल्यार हांव देवाचो जाल्यार खंडीत जावन जेजूचें जिवीत आमी पळयतले आनी आमकांच आमी सुम्याच्या हातान समर्पण दिवन हांसून संतोशान कुशालकायेन आनी आनंदान हेरांक बरें करूंक मुखार सरतले. आनी बरेंपण जाय संवसार. कित्याक सबारण आज गरजे सांपडल्यात. देवान म्हाका आनी तुका दिला, तांच्या लागीं ना, आनी तांकां आमी हाताच आमी कुमके हात दी जाय आनी तांचें जिवीत बरें करी जाय. सबारण कशें करनासात देवाक जावं अर्घां. आनी आजकाल समाजान तशें बरें करतल्या त्या रिलिजियसांक, त्या बऱ्या मनाच्या मनशांक तांकां कितले आडखळ तशें अशें सवार तायले तांकां येतात. सैतान तांकां नडटा, बरें करिनाका. कित्याक बरें केल्ल्या कुडले बरो देव तांकां कुमो करता, खोटें केल्ल्या कुडले सैतानाक संतोश भोगता. कित्याक ताचें राज, हेमकोणाचें राज, हेमकोणांतले आत्मे वाडटात आनी सडटात, सर्गावेचे उणें जातात. देखून म्हाका न्हू, म्हाका आनी तुका सर्गार वचूंक जाय. बरें करीत्या, अन्याय अनित ते एक मनस्थिती चिंत्या, देवा सोडया, पूण बरें करीत्या, नांवा खातीर न्हय, महिम्या खातीर न्हय, आनी आमकां कोणें वयर दवरची म्हणून न्हय, पूण सोम्या खातीर आमी खालते जावंक आनी खालतेपणान आमी सोम्याची स्तुती करूंक. तो सरस्पर देव आमकां समेस्तांक आदार दिवं दी. जेजून हें संवसारांत बरें करूंक प्रयत्न केलें, आसा तशें सांगूंक सुरू केलें. तुमचें जिवीत सारकें ना, तुमी जिवीत बदलात, तुमी जें कितें करतात सारकें न्हय. आनी जो देव फारिजेव शास्त्री ताका धरूंक, ताका द्वेश मारूंक, ताका नांच करूंक मुखार सरला. कित्याक तो केप्प्यांक, कुड्ड्यांक, मोन्यांक, थोंड्यांक, बेऱ्यांक, कोडकारांक, पिड्यांक, समेस्तांचे पिडेस्तांक आनी मेल्ल्या जिवंत करतलो, बरें करतलो. लोक ताच्या फाटल्यान वयतलो, जेजूचो फाटलाव करतलो. पूण जेजू पुनर्जीवन जालो उपरांत कितें घडलें, तोच लोक आनीक वाडलो आनी सडलो अशी उद्देशी. आनी जेजूचो फाटलाव करून आज कितलो लोक आसा संवसारांत घडये. नंबर 1 जावन आसा जेजूच्या फाटलादार क्रिस्तांवांचो संख्यो. देखून मोगाचे भाव भयण,
आमी सुमेतान शिकता न्ही हेरान जावन पूण सुमेतान शिकलें सुमेची आज्ञा प्रमाणे कुशे प्रमाणे आमी फाळया तेदाच ताका ताजे मरुभुमींत कसो उपास ताका घटाय मेळटली ताका सकत मेळटली आनी आमच्या संगात ताका मेळटा आसतना तो आमचेर दयाळ दिश्ट घालतलो आनी आमचे खरेंच बऱ्या तरेन करचूंक उपास करूंक आनी पाळूंक तोच आमकां आदार दितलो. तुमकां समेस्तांक आयकल्याक देव बरें करूं म्हणटा आनी सांगात आस करंजाच्या काळार आनीक थोडे दीस उरल्यात तातूंत नियाळ आमी करया सुमेच्या कश्टान वांटो घेवया. तुमकां समेस्तांक तो सर्वेस्पर देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मा आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन.